भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3116 जाला, जे 676 दिसांनी कमी आसा. फाटल्या 24 वरांत 47 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 13 नवे दुयेंती सापडल्यात. कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3116 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 47 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.71% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.41% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.50% जाला. फाटल्या 24 वरांत 3116 नवे दुयेंती, 24 वरांत 47 मरणांची नोंद. भारतात 98.71% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. काल राज्यांत 13 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात, जाल्यार कोणाक मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणान आशिल्ल्याचें दिसून येता. गोंयांत 13 नवे दुयेंती, 15 दुयेंती बरे जाल्यात. 1008 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 98.40% दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.